जोशुआ पुस्तकातले वसाप पहिले अध्याय 9 वाक्य. दृढ आणि थीर राव, कित्याक हांव या लोकाच्या पूर्वजांक दितलो म्हूण हांवें शपथ घेवन तांकां बसयल्लो तो देश तुवें तांच्या अधीन करून दिवंक जाय. दृढ आणि थीर राव आनी म्हज्या सेवका मोयजेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळूंक सत्रय घे. ताचे तावन जावं उजव्याक जावं दाव्याक घुंवनाका. तेन्ना तूं खंय गेल्यारय तुका जैत लाभतलें. धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. तातूं बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. हांवें तुका फरमायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सडनाका. कित्याक सर्वेस्परचो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवें आसतलो. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा बी स्ट्रॉंग अँड करेजियस. बी स्ट्रॉंग अँड करेजियस. दृढ राव आनी थीर राव. दृढ राव आनी थीर राव. पवित्र पुस्तक आयच्या दिसाच्या वचपान स्पश्ट तरान सांगता, जिवीत एका रितीचें सूस. हर एका मनशाच्या जिवितांत आमचे हर एक कश्ट, हर एक तराची पिडा, हर एक तराचे समस्ये एक न्ही एका तरेन आमी एका रितीचें सूस जिवितांत जिवन आसा. इस्रायलांतकारांक तांच्या जिविताचें व्हडलें सूस जावन आसलें इजिप्तांतावन काना शहराक पावचो तो तांचो ध्येय. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता इजिप्तकारांच्या जिवितांत जायतीं अजापां जाल्लीं. जायतीं अजापां जाल्लीं. आय मीन इस्रायलकारांच्या जिवितांत जायतीं अजापां जाल्लीं. ते इजिप्तकारांनी पळयलां तांणी कितलीं बुरांच्या जिवितांत अजापां जाल्यांत म्हणून. देव विविध कर्गां त्या इजिप्तकारांच्या वेळेर धाडनासलो. कित्याक इस्रायलकारांक रक्षण दिवच्या बसत. तरी पूण ह्या लोकांक देवाचेर ताज्या कृपेचेर तांकां भावार्थ दवरून तांकां धैर्य तांकां भोगानातलें. आनी ह्या वरवीं तांकां जिवितांत साबार तरांचे कश्ट भोगूंक पडलें. आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत मस्त जाणांक भे धैर्य ना. लिफ्टान बसल्यार खंय मुनी अर्दार बंद पडटा म्हूण भंय पक्कन पडलें म्हणल्यार ताजे बदला हांव 10 म्हळ्यो जाल्यार हांव सुलोवन येता म्हणलें एका तराचें आमकां भोगाप. चिंत्या काळोखाक एका कुडांत आनी एका कुडाक येचें म्हळ्यार मस्त जाणांक भे. ह्या करंट गेल्ल्या कुडले दोळे दंपून रावंक भे, खालेशें भे. कांय कुडले करंट येयचे, कुडले खंय म्हणी वात पेटयचे, नाजाल्यार भे दिसता. कोणे थोड्यांक मध्यान रातीर येत आसतना भे. एक एकल्यांक एका रितीचें भे, एक एकल्यांक एका रितीचें भे. जिवितांत आमी जर तर जैत जोडी जाल्यार हर एकल्याक आमकां धैर्य आसाचें मात्र न्ही, त्या धैर्यांत आमी थीर आसाचें. म्हळ्यार दृढ तशेंच थीर हें दोनीय जाय. मुस्तपुटी आमकां इल्लें धैर्य आसता, पूण इल्लें मागीर इल्लें चड कश्ट आसतना धैर्य सुकता. आमी धैर्य सुकता. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमी दृढ आसा जाय आनी थीर आसा जाय, दोनीय आसा जाय. ना जाल्यार जिवितांत आमकां झुजोवंक कश्ट जाता. पेद्रून ताणें जेजू कडेन सांगलें, धैर्यान सांगलें, जेजू कोण तुका सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना. बारीक ताजे भितर धैर्य आसलें. सगळीं समाज सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना म्हणटा. पूण जेजू म्हणटा पेद्रोको, हळे तशें सांगनाका. कोम्यान साथ घालचे पयले 3 पुटी तूं म्हाका नेगार करतलो. ह्या पेद्रोचें धैर्य मागीर खंयसर गेलें गे म्हणलें सवाल.
ताका दवरूंक आयिल्ल्या वेळार जिसूक दवरूंक आयिल्ल्या वेळार श्रेश्ठ याजकाच्या कान कापसो तस्सो पेद्रो इल्ल्या वेळान ताचें धैर्य सुकलें. कित्याक खातीर धैर्य सुकलें? ताच्या धैर्यांत तिरासण नातिल्ली. या ताच्या धैर्याक ताजें सर्वेस्पराचे सक्तींत तें कंटिन्यू म्हळ्यार एक तिरासण तांचे नातिल्ली. आनी त्या देखून इल्लें सन्निवेश बदलता आसतना तो हात पांय सोडता. जेजू आपणा कोण म्हणून गुंतूना म्हणटा. पयत पुस्तकांत आयच्या दिसा आमी पळयता मोइजे जोशुआक नियुक्त करता आसतना त्या मोआत्ता 1 ग्रंथांत ड्युट्रॉनॉमी म्हळ्यार द्वितीय पुस्तकांत 31 अध्यायांत अशें म्हणटा, मोइजेन सगळे इस्रायलाक ही उतरां सांगून जाल्या उपरांत ताणें तांकां म्हळें, म्हाका आतां 120 वर्सां प्राय जाली आनी म्हाका हांगा थंय वचूंक कश्ट मारतात. त्या भायर सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं ही जॉर्दान न्हय उतरून वेसो न्हय. सर्वेस्पर तुजो देव आपुणूच खुद्द तुजे मुखल्यान उतरून वेतलो. तस्सो तुजे मुखार ह्या राष्ट्राचो नाश करतलो. तूं ती तुजे अधीन करतलोय. सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे जोशुआय तुमचे मुखल्यान उतरून वेतलो. जशें सर्वेस्परान आमोरितांच्या रायांचो सिवोन असो आनी ओग असो आनी तांच्या देश असो नाश केलो, तशें तो ह्या राष्ट्राचो नाश करतलो. देखून सर्वेस्पर तांकां तुमचे अधीन करतलो. तेन्ना हांवें तुमकां दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे तुमी तांकां करूंक जाय. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भियेनाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे समें वेता. तो तुमकां सांडून घालचो ना, तुमकां सणसो ना. लोकांक उद्देशून मोइजे सांगता, तुमी दृढ आनी थीर रावा. दृढ रावा तशेंच स्थिर रावा आनी ते दाळा सर्वेस्पर देव तुमकां सोडचो ना. आनी उपरांत ह्या लोकांक सांगल्या उपरांत ताजे उपरांत नियुक्त करच्या जोशुआक तो म्हणटा, उपरांत मोइजेन जोशुआक आपयलो आनी सगळ्या इस्रायल परजे उजेर ताणें ताका सांगलें, धैर्य घे आनी थीर राव. कित्याक तुवें ह्या लोकांक सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयल्ल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सर्वेस्पर तुजे मुखल्यान वेतलो. तो तुजे समें आसतलो आनी तो तुका सांडून घालचो ना आनी तो तुका सणसो ना. लोकांक मात्र सांगता न्ही मोइजे, ताजे उपरांत स्थापन जावच्या त्या जोशुआकी सांगता, दृढ राव आनी थीर राव. लोकांकी सांगता, ताज्या उपरांत नियुक्त जावच्या मुखेल्याकी सांगता. हे आमी पळयता केवळ हे तांचो मुखेली मोइजे मात्र न्ही, सर्वेस्पर देव तस जोशुआक उद्देशून थंयच सांगता. आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत 31 अध्याय 23 वाक्य म्हणटा, उपरांत सर्वेस्परान नूनाच्या पुता जोशुआक हो आदेश दिलो, धैर्य घे आनी थीर राव. कित्याक तुवें इस्रायलितांक हांवें तांकां सफोत घेवन बसयल्ल्या देशाक व्हरूंक जाय आनी हांव तुजे समें आसतलो. पळया, मुखेली तो मोइजे मात्र सांगता न्ही, सर्वेस्पर देवी त्या जोशुआक सांगता, धैर्य घे, दृढ राव आनी थीर राव. इतले मात्र न्ही मी पळयता थंयसर जो म्हणलो लोकी ह्या जोशुआक तेंच सांगता. लोक म्हणटा, आमी पळयता जोशुआच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 16 ते 18 वाक्य म्हणटा, ताणी जोशुआक जाप दिली, जें कितें तुवें आमकां फरमायलें तें आमी करतले आनी जंय तूं आमकां धाडटाय थंय आमी वेतले. जशें आमी मोइजेचें उतार आयकलें तशें आमी तुजेंय उतार आयकतले. जशें सर्वेस्पर मोइजे समें आसलो तशें तो तुजेय समें आसूं. जर कोणीय तुज्या आदेशा विरोध रावात आनी तुवें ताका दिल्ल्यो आज्ञा पाळिना जायत तर ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. पूण तूं दृढ आनी थीर राव. पूण तूं दृढ आनी थीर राव. खंय पळय म्हाका त्या गांसान हांगासर पळयता एक मुखेली मोइजे इतले पुरा वर्सां मुखार गेलो. मोइजे जोशुआक म्हणटा दृढ आनी थीर राव. सर्वेस्पर जोशुआक उद्देशून म्हणटा दृढ आनी थीर राव.
आणि तो बिरमोत लोक सुमे सांगता जोशुआ आम्ही तुझे सांगत असा पण तू दृढ आणि तीर राव. सवाल कित्या खातीर हे सगळी जोशुआक सांगतात दृढ आणि तीर राव म्हणजे एक सवाल. कित्याक सगळा जोशुआ अरे जोशुआ तू दृढ आणि तीर राव, दृढ आणि तीर राव, दृढ आणि तीर राव कित्या खातीर. पुयत पुस्तकान आमी पळयता सर्वेस्परान ह्या इस्रायल घरांक बसयल्लें गांव आसलो कानान शहर आनी त्या कानान शहर पळोवच्या खातीर सर्वेस्पर देव म्हणटा वचून तुज्या जाणांक हरएका कुळयेच्या मुखेल्याक एकल्याकान थंयसर धाड. 13व्या अध्यायान आमी पळयता पयलें वाक्य गणन पुस्तकांत सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें हांव इस्रायेलांक दितलो त्या कानान देशाची खबर काडूंक एक एक कुळयेतावन एक एकल्याकान तुवें मनशाक धाडूंक जाय. पळय हांव तुका तो गांव दिता पळय एक एकल्याक धाड. आनी ते धाडले पळयलें तांणी पळयतास कितें पळयता ते पळयता आमी. ते गेले आनी झीनाच्या हामताच्या द्वार लागीं आशिल्ल्या रेहोब पर्यंत विस्तारल्या देवा देशाची खबर तांणी काडली. ते नेगेबाच्या वाटेन हेब्रोन पर्यंत गेले. थंय अनाकाचे वंशज हैमान शेशय आनी तालमान वस्ती करतले. पळय मुगोच्यानो ते गेले आनी पळयले एक एकले मुखेल्याक धाडले आनी ते मुखेली सगळ्या कुळयांचे एक एक मुखेली थंयसर गेल्ले आनी फाटी येवन कितें सांगता तें बारी गरजेचें. आमी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हे मस्तू आमी चिंतून आठवणी करी जाय. 25 वाक्य तो थंयसर अशें बरयलां. 40 दीस खबर जातस ते त्या देशाची खबर काडून फाटी आयले आनी तांणी पारनाच्या अरण्याच्या कादेशान आशिल्ल्या मोइशेक आनी आरोनाक सोदून काडलें. आपणे हाडिल्ली सगळी खबर तांणी तांकां आनी सगळ्या समुदायाक सांगलें आनी त्या देशाच्यो फूल वस्तू तांकां दाखयल्यो. तांणी मोइशेक सांगलें तुवें आमकां धाडलेल्या त्या देशाक आमी गेल्ले हांव तातूंत खरेंच दूद आनी मोव वळटा आनी हांगा आसा तांतल्यो फूल वस्तू. पूण त्या देशांत वस्ती करतलो लोक बळिश्ट आसा. तांच्या शहरा भोंवतणी कोठी बांदल्यात आनी ती बोड आसात. तितलेंच न्ही आमी थंय अनाकाची संतती पळयली. अमलेकबेत नेगेबाच्या सुवातेर वस्ती करतात. हित्तीत जेबुजेत अमोरीत दोंगराळ प्रदेशांत कानानगार दर्या वेळेर आनी जोर्दान न्हंयच्या तडीर. मोइशे भोंवतणी सोमो जाल्ल्या लोकांक समाधान करचे खातीर कालेबान म्हळें आमी वचून तो द्वेश स्वाधीन करूंक जाय आमच्यान तें जाता. पूण ताचे बरोबर गेल्ल्या मनशांनी जाप दिली त्या लोकां विरोध झुजांक आमच्यान जावचें ना. त्या आमचे की चड बळिश्ट आसात. अशें आपूण खबर काडूंक गेल्ल्या देशा विशयेन ते वायट गजाली उलयले आनी तांणी म्हळें आमी खबर काडूंक गेल्लो देश आपल्याच निवाशांक ग्रास येता. आमी थंय पळयलो हर एक मनीस दैत्या गात्र असो. पळया मोगाच्यानो सन्निवेश एक तांचे मुखार. हाचे पयलें यस सर्वेस्परा देवान बळिश्ट त्या इजिप्तकारांच्या हातांतल्यान सुटका दिली. बळिश्ट एक काले गुलाम जावन आसले थंयचो लोक बळिश्ट आसलो आनी ह्या बळिश्ट हातांत जावन ताका सुटका दिल्या. पॉयंट नंबर 1 भायर येत आसतना तांकां थांबडो दर्यो येत आसतना तो थांबड्या दर्यांतल्यान थंय बळिश्ट तो थांबडो दर्यो उतरूंक वचूं जायना जाल्यार तांकां पाशार जावंक दिलें. खाण नातल्यार ताणें जाय पुरतें तांकां हर एक तांकां वोदाक सोन दिलें. तरी पूण हो लोक कितें पळयलो. लोक पळयलो थंयसर सर्वेस्परान देवान बसयल्ले प्रमाणे दूद आनी मोव वळटा सारकें. पूण लोक बळिश्ट आसा. लोक बळिश्ट आसा आनी त्या खातीर ते म्हणाले आमकां तातूंत साध्य ना. आमकां तातूंत वचूंक साध्य ना म्हूण तांचे थंय भें दिसूंक लागलें. भें कित्याक दिसलें. भें तांकां दिसलें तांच्या स्वंत शक्तीन तांणी तें करचें म्हणलें आशिल्ल्या वरवीं तांकां तें भें दिसलें. जर तर तांणी चिंतलें जाल्यार इतल्या मिसर आमी पावले आमच्या सक्ते वरवीं न्ही बगार देवाच्या सक्ते वरवीं हांगासर मसर आयले हांव त्या खातीर हांवें थंयसर झुजचें म्हज्या सक्तेन न्ही बगार देवाच्या सक्तेन म्हणलें जाल्यार ते तशें सांगते नात. चिंताप मनशाचें चिंताप आमकां सोलवयता मोगाच्यान मस्तपुटी जिवितांत आमी सोलवचें आमच्याच चिंतपा वरवीं. आमी सांगता
हे लोंकाड बुस्त गटायचें तरी पूण लोंकडाक आसचें तें ताका ती मांडचें तें काले म्हणटा ताका ती ताजेत थंयसर हें जाल्या वरून तें थंयसर तें पाड जाता तें एक तमशेशेक म्हणटा न्ही गे ताजे वयर तें ताका सगळें नाश करून तें पाड करूंक शकता. तशेंच आमचें चिंता पळय आमकां तें आमच्या जिवितांत सोलोवंक शकता. आमचें ती बळिश्टत्व आसा आमकां पवित्रात्मा मुखांतर पवित्रत्व दिला. कोणूय म्हाका आनी तुका सोलोवंक साध्य आसना तरी पूण आमी सलवता हांव कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या चिंतपा वरवीं हांवें आनी तुवें चिंतचें हांवें तें झूज जिखचें म्हणून. आनी त्या देखून हे पुरो म्हणालें आमचे करना जायना. आनी जायना म्हणल्या वरवीं कितें जालें त्या बिया वरवीं कितें जालें मोगाचें न्हू तांणी 40 वर्सां त्या आरण्यांत भोंवचें पडलें. 40 वर्सां आरण्यांत भोंवचें पडलें. एकच कारण तांचें तें भें आशिल्लें तांचें तें दृढताय या धैर्य नातिल्लें तांचें तें तिरासण नातिल्ली आनी त्या देखून तें चलवलें. त्या देखून तांणी तितलें बरो जिवितांत कश्ट काडचें पडलें. तेंच आमी पळयता जोशुआ पुस्तकाच्या 10व्या अध्यायांत थंय व्यत्यास कितें थंय पळया. जोशुआ पुस्तकाच्या 10व्या अध्यायांत आमी थंयसर पळयता खानानकारांच्या 5 राया विरोध झूज थंयसर आमी पळयता. मोठ्यान सांगचें जाल्यार तें 8वें वाक्य हांव थंयसर वाचूंक आशेता. सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें तांकां भियेनाका कित्याक हांवें तांकां तुजे अधीन केल्यात. तांचे मदलो कोण एकलो तुजे विरोध रावोंक शकचो ना. जोशुआन गिलगलातावन सगळी रात पयण केल्या उपरांत ताणें तांचेर अचानक धाड गेली. सर्वेस्परान तांकां इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार दुस्पट आयलें. अशें इस्रायले तांकां गिबियोनांत पुरा सोलवंक शकले. ते बेत होरेनाच्या देवणे कुशीन तांची पाड धरून गेले आनी तांकां आजेका आनी मकबेता पर्यंत धांवडावन व्हरून गेले. ते इस्रायला मुखले फुलोवन बेत होरोनाच्या देवते कडच्यान येताना सर्वेस्परान तांचेर आजेका पर्यंत मळ बतावन व्हड व्हड फातर पड अशें केलें आनी अशें जायते जण मेले. इस्रायलांनी तालवारीन जिवेशी मारल्या मनशांच्याकी 60 जण बर्फा पत्रा वरवीं मेले. पळय कितले सिंपल सरळ चिंता पळया मोगाचें. इस्रायलांनी तांच्या बोळान आनी कितें सक्तेन जुशी मारल्याचे की 60 सर्वेस्परान धाडल्या बर्फा पत्रा वरवीं थंयसर ऑपोजीट सैनाक मेले. म्हळ्यार ते बळिश्ट ऑपोजीट मनीस बळिश्ट तरी खेदाळातून धैर्यान मॅट काडताय सर्वेस्परान दिली मजत तुजेर देंवता आनी त्या वरवीं तुज्या विरोध्यांचे नाश जावंक शकता. जर तर भियान तर तो जोशुआ बसुल्लो ताका धैर्य आनी थीर राव म्हूण देखून सांगिल्लें. जर तर तूं हाळे थंय येतात म्हूण बेश जाल्यार पयलींचे पर्यंत बेश जाल्यार तुजे कडल्यान कांय करूंक साध्य ना. तूं धैर्य घे तूं थीर राव त्या दाळा सगळें बदलावन हांव हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर. तितलें मात्र न्ही आमी पळयता हांगासर मुखल्या वाक्यांनी सूर्यो समेत तशेंत रावता. सूर्यो समेत तशेंत रावता आनी तांकां सगळ्यांक सोलवयता म्हणसर तो सूर्यो समेत हालना. पळया तें पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परान आमोरितांक इस्रायलाच्या अधीन केल्ल्या त्या दिसा जोशुआ सर्वेस्परा कडेन उलयलो आनी ताणें इस्रायला मुखार म्हळें सुर्या गिबियोना वयर राव आनी तो संद्रेमा आयकलोनाच्या फलक्याचेर आनी सूर्यो रावलो संद्रेमी रावलो. गेसर लोकान फरीक कोण आपल्या दुस्मानाचें जाशराच्या पुस्तकान हें बरोवन गेलां. सूर्यो मोळबार मोदेंस रावलो आनी सुमार सगळो दीस पर्यंत तांणी आस्तमोगो कळो केलो. जावं आदीं जावं उपरांत असलो दीस नातुलो कित्याक सर्वेस्परान एका मनशाचें उतार आयकलें आनी सर्वेस्पर इस्रायल तर झुजलो. पळया सुर्याक समेत थंयसर राव म्हळें कित्याक तर कुडले संजेर जाल्यार हे पुरा सैनीक तांचे सुकोवन धांवतात. सुकोवन धांवनातल्या बरी सर्वेस्परा देवान मजत करून थंयसर जीक केली. कित्याक जीक केली जोशुआक दृढ आनी थीर रावंक सांगलें. जोशुआ दृढ आनी थीर रावलो आनी सर्वेस्परान आपली मजत थंयसर दाखयली. इतल्यान काय जाता ते 5 राय आयले ती बी येतात. ती बी येवन एका मुल्याक एका
माठ्यान वचून रावतात. आनी थंयसर आमी पळयता फोळोवन दवरले 5 राय एका बुयारान लिपोवन रावले. लोकान जोशुआ खबर दिली 5 राय आमकां मेळ्ळ्यात, ते एका बुयारान लिपोवन रावल्यात. जोशुआन जाप दिली, एक व्हड फातर लोळोवन त्यो बुयाराच्या तोंडाक बसया आनी त्या रायाक राखूंक पाऱ्या घराक दवरा. पळया, एका कुशीन धैर्यादीक जावन जोशुआ मुखार येता आनी सर्वस्परी ते माशत आसा. अनेक कुशीन ते 5 राय भियान तेका माट्या भितर येतात. कुडले थंयसर अनेक दंबोवन पडटा. भियेन ते जर तर इल्ले म्हणे देर काडून खंयसर म्हणे सुकून गेलेले वंसता आसले. भियेले ते माट्या भितर रावले आनी थंयसर शिळा घाली धांपले आनी तांचें खलास थंयसर. आनी उपरांत पवित्र पुस्तक म्हणटा जोशुआ सरशीं त्या रायाक हाडटात. ह्या रायांक जोशुआ सर ते हाडटस जोशुआन सर्व इस्रायेलींक आपयलें आनी आपणास हांवें गेल्ल्या झुजाराच्या अधिपतींक ताणें म्हळें, मुखार सरा आनी तुमचे पाय ह्या रायांच्या गोमट्यांचेर दवरा. ते मुखार सरले आनी ताणें आपले पाय रायांच्या गोमट्यांचेर दवरले. उपरांत जोशुआन तांकां म्हळें, भियेनाकात वा घाबरनाकात, दृढ आनी थीर रावा. तुमचे विरोध झुजतल्या तुमच्या सर दुस्मनांक सर्वस्पर अशेंच करतलो. पळया, जोशुआ परतान ताच्या लोकांक सांगता, भियेनाकात, दृढ आनी थीर रावा. भियेनाकात, दृढ आनी थीर रावा. आमी सगळ्यांनी पळयता ह्या सगळे जाका सोलवणेक हाका कारण करता जाता. कित्याक म्हळ्यार दृढ आनी थीर रावले, दृढ आनी थीर रावले. आजुनी मोगाच्या न्हू सत आनी असता मदें झूज जावन आसा. आजुनी मोगाचे न्हू नीत आनी अनिती मदें झूज जावन आसा. आजुनी मोगाचे न्हू पिडा आनी भलायके मदें झूज जावन आसा. झुजू कश्टा अनवरा मदें साबार जाणांचे जिणेन हर एक लोक आपल्या आपल्या जिविताच्या विविध झुजांनी आसा. आज आमकां असलें झूज आमकां पळोवंक मेळना जावंक पुरो, पूण झूज आमकां विविध रितीचें आमच्या जिवनांत पळोवंक मेळटा. मोगाचें न्हू झूज आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्यात मोगाचें आमकां द्वेश करचें आसलें झूज आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाचें न्हू आमी पात येयल्ले ते व्यक्ती आमकां फाटल्यान मोस करता आसतना जावचें त्या दुखीचें झूज जावंक पुरो. एका व्यक्तीक आपल्या बिजनसान वयर येवचें ताज्या जिविताचें झूज. अनेक व्यक्तीक शिकपान मुखार येवचें अनेक रितीचें झूज. हर एक व्यक्ती जिविताच्या एका रितीच्या झुजांत आसा. मोगाचें न्हू असलेंच आमी पळयता. हें नव्या सोल्ल्यांत एक उदाहरण नव्या सोल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार एक स्त्री जिवीन आनी मरणा मदें झूज चलोवन आशिल्ली आनी ती जावन आसली जायराची धूव. 6 मार्काच्या 5व्या अध्यायांत 21 जावन 24 वाक्यांत आमी पळयता जेजू परत्यान मच्छ्या सोडून सरोवराच्या पेले तडेक उतारल्या वेळार व्हड एक लोकां समूह ताचे भोंवरी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकारी पैकी एकलो जायर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परत म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावल्या, तूं येवन तिजेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताजे सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो गोड जमो ताजे फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसितालो. आतां कोण आयलो? सिनागोगाचो अधिकारी. सिनागोग खंयसर आसा? जुदेव कितें करनासले? ह्या जेजूक खांटाळटले, जेजूचे विरोध नाका जाल्लें फटकिरें आरोप घालतले. आनी तसल्या सिनागोगाचे अधिकारीक ताका ताजेत धूव जिवन आनी मरणाच्या त्यातून झुजोन आसतना ताका थाळा जाता. हें पुरो हांवें करचें पुरो खंयचेंय बकवास चलना. एकच एक म्हाका वाट आनी ती वाट जावन आसा. हळे सक्कळे जुदेव उलयल्या रे, ह्या सिनागोगांत जायते भशेन जाल्या रे, हांव ताच्या फाटल्यान वेतां आनी थंयसर खंय म्हणी हांव रक्षण घेतां. कित्याक म्हजी धूव जिविताच्या एका झुजांत आसा आनी त्या झुजांत ताणें जैत जोडिचे. पूण आमकां पळोवंक मेळटा मोगाचें न्हू मदें येता आसतना ती रक्तस्रावाची स्त्री मेळटा आनी तेजे विशयेंत सगळे काणी सांगून थोडोसो वेळ वरां पाड जातात. आनी त्या दाळा 25वें वाक्यान आमी पळयता तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत जण येवन सांगी लागले, तूं जे दुवेन प्राण केलो आनीक मेस्तीक दसो कित्याक? मैजेक पळय
त्या पुरा जाणते एक एकल्या कुळयेच्या मुखेल्याने वचून सांगले अळे ते बळिश्ट आसात आनी आमच्या ना कांय करूंक जायना आमी बेश्टे रावचे आमच्या कडना कांय करूंक जायना म्हळें तशेंच ह्या जायराचे कामाचे ते जण येतात आनी म्हणटात आनी खालें प्रेजन सगळें गेलें फेलियर टोटल फेलियर आनी फाटल्यान रावा नाका आनी आमच्या ना कांय करूंक जायना कांय करूंक जायना तो म्हणटात आमी हाका उपाद करचे नाका आमी सीदा फाटिया कित्याक तांकां भें फस्टाकच धांवून तो सिनागोग असो ती करे भियान तो धांवून आयलो जेजूच्या मोगान धांवून आयलो न्ही पळयत पुस्तक खंय सरी सांगना ओ जायर जेजूचो फाटलो उदार करतालो म्हणून ताणें कितें आयलो तो भियानंत आयलो म्हजे दुवांनी वाचना त्या देखून जेजू फाटल्यान रावता आनी थंयसर फाटल्यान येता आसतना ताजे कामाचे येवन तांकां आणखी भें आनी खाल्याक आनी कांय जायना चेन्ना या मेलो न्ही गे म्हणून पूण जेजू कितें म्हणटा मोगाचें न्हू तेंचें वाक्य भोव गरजेचें पूण ठाणी म्हळें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें तूं कांय भियेनाका तुवें सत मानल्यार मात्र सय तूं कांय भियेनाका तुवें सत मानल्यार मात्र जाय आज मोगाचें न्हू हांव आनी तूं मस्त संगतीनी भियान कंगाल जाले हांव भियान कंगाल जाले हांव आनी आमकांय बगता की आमचें ना कांयच जायना आमचेर कांयच जायना आमी सगळें गेलें म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा दृढ आनी थीर राव भियेनाका दृढ आनी थीर राव तुजें सगळें कांयच जायना म्हूण सांगल्यार परत जीव करचें आसलें सगळें असाध्य म्हूण चिंतलें जाल्यार त्या झुजांत जय दिवचें म्हजें आश्वासन पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव त्या इस्रायल घरांक पयलेंत आश्वासन आशिल्लें कितें आश्वासन आशिल्लें तुमकां त्या कानान शाराक वचून पावयता अब्रामाक ताणें आश्वासन दिल्लें तरी पूण आश्वासन जार्य घेवना कित्याक म्हळ्यार ह्या लोकां थंय भें आशिल्लें आनी ते भें वेच्या खातीर ताणें 40 वर्सां एक्सपेरिमेंट करचें पडलें मोगाचें न्हू जर तर जिजून देवा सर्वेस्वर देवान ताका सांगिल्लें जर तर हे मनीस तेदळस दैरातीक आशिल्ले जाल्यार कांय जातें ना त्या देखून सांगलें तुमचे पैकी कोणी दोग वचून पळय म्हणून ना तुमच्या कुळयेच्या हर एका मुखेल्याक धाड एक एकल्या मुखेल्याक धाडलें ताणें कित्याक आमचे थंय भें आसा गी भें आसा जाल्यार कांय करूंक जायना भें आसल्यार कांयच करूंक जायना भें ना जाल्यार जायत भें आसा जाल्यार भें तुजें येता म्हणसर पॉयंट करून रावले म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज मोगाचें न्हू जायतें भें म्हाका आनी तुका आसा आनी त्या देखून आमी जिवितांत सक्सेस कित्याक जायना म्हळ्यार आमी भियान आजुनूय आसा आनी त्या देखून आमकां जिवितांत सक्सेस जायना आमकां आशिर्वाद आमकां मेळोवंक कशें जाता जेजूचें बसवणें आसा हांव तुमकां आयलां जिवीत भरपूर रितीर दिवंक म्हणून सांजोच्या धव्या वाक्यान सांगल्यारय आमकां तें भरपूर मेळना कित्याक म्हळ्यार आमच्या देशाच्या भिया वरवीं आमी तें यशस्वी करूंक शकना आमी सगळ्यांनी जिंचे आमकां कुडले चिंतल्या कडेन आमकां मेळा जाय म्हणून आनी त्या देखून कीर्तन म्हत्वाचें कीर्तन 24 वाक्य म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यानो धैर्य घे आनी थीर रावा कोणें धैर्यान आनी थीर रावाचे सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यानी उरल्यानी न्ही सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यानी मुस्तुपटे म्हणजे म्हाका घट्ट तेजेर भावार्थ आसा हांव जिजूक पत येता जाल्यार तितलें फावना तुजें तें धैर्य जाय आनी तें थिरासण जाय त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरताले न्हू धैर्यान आनी थिरासणेन रावा तुमी दृढ रावा आनी थीर रावा त्या देखून आमी पळयता मोगाचें न्हू जिवितांत जायते कश्ट आमकां आयल्यारय आमी दृढ आनी थीर रावंक जाय त्या देखून सलमांक आपलो बापूय दावीद म्हणटा दावीदाक जाय तितलें एक्सपिरियन्स आसलें जायतलीं झुजां ताणें झुजल्लीं जायतें ताणें बरेंपण पळयल्लें आखरेक तो जाणा जाता एकशी एक गरज आसचें जिवितांत आनी तें जावन आसा दृढ आनी थीर रावचें त्या देखून आपल्या पुता सलमांक तो ताजें सांगता पयल्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 28 वाक्य उपरांत दावीदान आपल्या पुता सलमांक म्हळें दृढ आनी थीर राव आनी कार्याक देव भियेनाका वा धैर्य सडनाका कित्याक सर्वेस्पर देव म्हजो देव तुजे समें आसा धैर्य सडिनाका थीर राव हेंच मोगाचें न्हू सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका सांगचें
दृढ आणि थीर रावंक आणि त्यांचं तो मोस्ट एक्सपिरियन्स्ड दावीद आपल्या पुता सलमाव त्यांचं जाणवतं व्हडल्यांक हांवें ताका सांगूं वचना इतलें सांगता दृढ आनी थीर राव तुका यशस्वी जायचें जाल्यार आमी पळयता दृढ आनी थीर रावल्या व्यक्तीक शांती समाधान मेळटा. कीर्तन 23 वाक्य म्हणटा थाचें मोन थीर आसा तूं ताका शांती समाधान दिताय. कोणाक शांती समाधान दिता? कोणाचें मोन थीर आसा ताका मात शांती समाधान. कोणाचें मोन थीर ना तांकां शांती समाधान ना. कोणाचें मोन थीर आसा ताका शांती समाधान आसा. मस्त बुटी आमच्या जिवितांत शांती समाधान ना. कित्याक शांती समाधान ना? आमचे थंय दृढता आनी थिरासण ना मोगाच्यान. त्या देखून जेजू परत नव्या सोल्ल्यान म्हणटा सांजोच्या 14 27 वाक्यान म्हणटा समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता. म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडचें सोडा, तुमी भियोवचें सोडा. खंत केदाळा करता? पेर गेल्ल्या वेळार. भिये केदाळा येता? आमकां दृढता आनी थिरासण नातिल्ल्या वेळार. आनी त्या देखून खेदाळा दृढ आनी थीर ना त्या दाळा आमी खंत करता, त्या दाळा आमी भियेता मोगाच्यान. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा म्हजें समाधान हांवें संवसार दिवंक शकना. म्हजें समाधान तुमकां जायचें जाल्यार तुमी दृढ आनी थीर आसा जाय. तुमी भियोंक नजो, तुमी खंतय कर नजो म्हणलें सर्वेस्पर देव संदेश दिता. आज आमी जर तर आमच्या जिवितांत मोगाच्यान सलवता जाल्यार हाका प्रमुख कारण जावन आसा मुजें आनी तुजें भें. आमकां सबार तरेचें भें मोगाच्यान. आमकां मर्याद वेता म्हणलें भें, सलवता म्हणलें भें, आमकां झगडें कांय जायत कोडना म्हणलें भें. मनीस एक्सिडेंट जातना पडटा आसतना ताका एक्सिडेंट जावन पडलेचें न्ही मोगाच्यान. आउट ऑफ शॉक म्हणटा डॉक्टर्स म्हणटा ते ताजें मरणाचें कारण शॉक म्हळ्यार भियान तो मनीस मेला म्हणून. त्या देखून आमकां धैर्यान रावचें म्हणून सर्वेस्पर देव आमकां जागरण दिवन रोमांकरांक बरयल्ल्या 8 म्हत्वाचें वाक्य म्हणटा जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. कित्याक हें भाव गरजेचें मोगाच्यान. कित्याक हें भोव गरजेचें. साबार जाणांक कॅन्सर म्हळ्यार मस्त बेन दिसता. कॅन्सर म्हळ्यार मस्त बेन दिसता. उरली फुडें पिडा आसल्यार ताप येता, तकली बडबड आसा, या दूख आसा, गॅस्ट्रीक आसा, या किडनी स्टोन आसा, दुखता आनी पुरा जाल्यार आमी भियेता कितें ना. कॅन्सर म्हणल्यार कुठले भयंकर आमकां बेन दिसता. निजाय की आमी भियोवचें कोणाक? कॅन्सराक आमी भियेतांगी. कोणी भियेना कॅन्सराक. भियेता कित्याक म्हळ्यार मरता म्हणून भियेता. थापान मरना मनीस, पक्का कांय जायना. किडनी स्टोनांत कांय ना, दूख आसा पूर आसा, तकली फडाफडान कांय ना. पूण कॅन्सर म्हणटना भियेता कित्याक म्हळ्यार कॅन्सरा पिडेक भियोवचें न्ही, बगार उपरांत येवच्या मरणाक तो भियेता. मरणाक तो भियेता. जर तर आमचे सांगाता पिडा गुण करचो डॉक्टर सांगाता तसले आमकां भिये आसाय. खंयचीय पिडा जावं दी डॉक्टर गुण करचो डॉक्टर सायडीक घेता जाल्यार भिये आसाय. भियेना. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर आमकां देव आमच्या सांगात आसा म्हणलें आसल्यार भिये आसाय. म्हजे कडेन पयशे नात, म्हजे कडेन पयशे नात. पयशे नात म्हणल्यार कोडलें जर तर म्हजो बापूय ग्रेस्त म्हाका पयशे दिता म्हणलें धैर्य आसल्यार म्हाका रीण काडल्या व्यक्ती तो मारता धाडयता म्हणलें भिये आसाय. भियेना. कित्याक भियेना? म्हजो बापूय म्हाका दिता, म्हाका रीणकाराच्या रीण दिल्ल्या तावन मार कांय नातले बरें पळयता म्हणलें धैर्य म्हाका आसा. धैर्य येवचें सर्वेस्पर देव म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा म्हणलें चिंताप मोगाचें म्हाका आनी तुका धैर्य दितात. त्या देखून आमी पळयता मोगाचें कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या कोरिंथकार पत्रांत 15 वाक्य म्हणटा देखून भावानो थीर रावा, धंडळ नाकात, सर काळी सोमयाच्या कामाक लाभ दोन रावा. सोमया थंय रावन तुमी काडटा ती वावंट केदींच व्यर्थ जावचें ना म्हणून तुमी जाणा जाय. कितें म्हणटा? थीर रावा, धंडळ नाकात. थीर रावा, धंडळ नाका. तुमी केले हर एक वावंटेक सर्वेस्पर देव फळ दिता. जर तर आमकां गडगड बेन दिसता जाल्यार आमी करच्या वावंटेक फळ येना मोगाचें न्हू. त्या दाळा आमी थीरान रावता, धंडळ नाव त्या दाळा सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमच्या वावंटेक बरो फळ दिता. तुमच्या वावंटेक बरो फळ दिता. भिवकुरपण अज्ञान जावन आसा आनी सुज्ञान जावन आसा धैर्यादेकपण. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या 16 वाक्य 13 वाक्य म्हणटा जाणट्या बरी चला आनी धैर्यादेक जाया. कशें चलाचें? धैर्यादेकपण म्हळ्यार कितें? जाणट्या बरी चलचें म्हळ्यार धैर्यादेकपणान आसचें. कसली जाणवाय मोगाचें न्हू.
देव आमच्या संगी आसा म्हणली ती जाणताय आसा जाल्यार आमी धैर्यान व्हरता. आमकां देव आमच्या संगात आसा आमकां हर एक करूंक शकता म्हणल्या वेळार हांव आनी तूं धैर्यान व्हरता. आनी ती जाणवाय मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका दृढता आनी थिरासणेन आमकां जिवंक शकता मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा धैर्य जावन आसा देवाचें आदाराचें देणें. धैर्य आमकां बचाव करता. फिलिप घरांक बरयल्या पयल्या अध्यायान 28 वाक्य म्हणटा दुश्मनांक तुमी कांयच भिये नाकात कित्याक हे तुमचें दृढपण देवाचें एक आधार देणें तें तांकां नासाक पूण तुमकां बचावक पडटलें. आनी हें आदाराचें देणें मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका हर एकल्याक आसा. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां मेळ्ळो आत्मो एक बळंत आत्मो जावन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा दुसऱ्या तिमोथेकाराच्या पत्रांत पयले अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा देवान आमकां भिवूंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. मुजे थंय आनी तुजे थंय आसचो तो आत्मो मोगाचो न्हू भोव बळवंत मुस्तू बळादीक आनी हो आत्मो मुजे थंय आनी तुजे थंय आसता सर आमकां कोणीय कांय करूंक जायना. इसाई प्रवचन 40 अध्याय 10 वाक्य सर्वेस्पर म्हाका आनी तुका वागदान दिता मोगाचें न्हू. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सेवे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या सैत्य उजव्या हातान तुका सांबाळटा. असलें एक विशेष तरेचें वागदान म्हाका आनी तुका आसा तरी आमी भियेता हर एका जिविताच्या अंतू आमी जिविताच्या पयणार हांव आनी तूं भियेता. आमचे थंय आसचो आत्मो मोगाचो न्हू संवसाराच्या आत्म्याचे काही चड बळादीक तरी पूण हांव आनी तूं तें जाणाव. पयलें जुवांवचें पत्र 4 वाक्य म्हणटा तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसले आत्म्या प्रात चड बळादीक. सवाल आतां मुजे थंय आसचो आत्मो बळादीक जाल्यार कितें हांव आनी तूं भियेता म्हणलें सवाल. सिंपल. मुजे थंय आनी तुजे थंय आसचो आत्मो 100% बळादीक तरी पूण आमी कित्या खातीर भियेता म्हणलें सवाल. भियेता कित्याक म्हळ्यार आमी घरच्या फातका वरवीं फाताक केलें म्हणलें सवाल. आमी सकाळीं चिंतूंक पुरो हांव तशें करना अशें करना हांव खंय फाता करता म्हणून. सिंपल थोडी एक ल्हान 2 उदाहरणां दिता मोगाचें. आमचें आतां आसचें पाताक आमकां कळूंक सुद्दां कळना तें पाताक म्हणून. वायट आशिल्लें बरें म्हणचें सर्वेस्पर देव कांटाळटा वय की न्ही. वायट आसचें तें बरें म्हूण सांगलें जाल्यार सर्वेस्पर देव कांटाळटा. पवित्र पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता. आतां आमी कितें करता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पळयता आमी देवाचें उतार संपूर्ण सत म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. तर आमी सांगता भौधर्म हांगासर आसता आसतना आमी म्हणटा सर्व धर्म एकच म्हणटा. आमी देवाचें उतारच सत म्हणून कट्टकणी रावता गी भोव न्ही. आमी सांगता तें पर एडजस्टमेंट इल्लें म्हणून जायचें सायबा तें म्हण न्ही तातूंत कालें आसा गे म्हणून तातूंत कालें आसा गे म्हणून. देखून देव सत म्हणलें देवाचें उतार सत म्हणलें एकच एक हर एक उतार सत म्हूण एक चिंताप सर्वेस्पराच्या चिंतपात हांव जाल्यार आमच्या नडत्यांत आमकां तें कशें जाता तें सोमांगी निंगी तें उणी तें कशी तशी नासता म्हणटा आमी. या आमी आळश्यांक मोगाचें न्हू आळश्यांक इनाम दिता. आळश्यांक इनाम दिता आनी खालें म्हणटा तांकां म्हणटा आमी लोका कल्याण म्हणटा वेलफेअरिझम म्हणटा. वेलफेअर स्टेट आमी खालें म्हणटा तो आळशी जाल्यार उरणी काम करनातलो उरणी तो खावून दी म्हणून. आळशी जाल्यार आमी सोमांगारचें काम करता गी आमी करना. कोणी म्हणी ताका इल्लें दिल्यार भारी बरो मनीस सायबा भारी बरो मनीस म्हणटा. आमी सांगता एक निसा देवाक मान करच्या बदलाक आमी सांगता कालें म्हणटा मल्टी कल्चरिझम म्हळ्यार आमी सक्कट जाता खाली जाता पुरो जाता म्हणून. तशें एक आमच्या समाजांत आमच्या चिंतप आमच्या भोंवतणी आसलें मोगाचें चिंताप आसा. आमच्या भुरग्यांक चिंतवण दिवन शिक्षा दिवन तांकां सोमा करच्या बदलाक आमी कितें म्हणटा
तांकां स्वाभिमान तांच्याक एफेक्ट जाता म्हणटात. आतां पुरा कितें म्हणटात, भुरग्यांक मारनोचो, भुरग्यांक गोजी करनोचो, कित्याक स्वाभिमान पाड जाता म्हणून. स्वाभिमान पाड जाता म्हणून आमी तांकां सोमां करूंक वचना आनी ती भुरगीं व्हड जातात आनी तांच्या स्वाभिमानांत जियेतात, तांकां जाय जाल्ले पर्यंत जियेतात. व्हड जाल्या उपरांत आवय बापाय दुखां येतात, म्हाका कित्याक अशें जालें गे म्हणून. पयत पुस्तक म्हणटा शिक्षा दिजे तुज्या भुरग्यांक, सारके वाटेक तुवें हाडिजे, तुजी जबाबदारी. पूण आमी सरकार म्हणटा तुवें आपोवन नजो, मारून नजो, कालय करून नजो, तांच्या स्वाभिमानाक एफेक्ट जाता म्हणून. आमी तेंत सोमा म्हणटा पयत पुस्तकाचे उतार एका मुल्याक घाला आनी त्या देखून सबार आवय बापाय आज रडतात मोगाच्यान, सबार आवय बापाय रडतात. गर्भांत आसलेल्या भुरग्याक सबार जाणां काडटात. पयत पुस्तक म्हणटा गर्भांत आसल्या भुरग्याक काडल्यार ते मर्डरत. तरी पूण आमी कितें म्हणटा, इट इज आवर चॉयस म्हणटा. दीस इज माय चॉयस, म्हाका खंयचें जाय, दीस इज ऑल चॉयस. तातूंत आनी तुमी उलोवंक कांय ना. ल्हानशें सो हप्ते उपरांत मात काडचें जाल्यार सरकाराचें परमिशनान जाय पडटा. पूण खाली जाल्यार कोणी काडल्यार कसले व्हडले विशय जायना ते कारण. दीस इज आवर चॉयस म्हणटा मोगाच्यानो. त्याच प्रमाणे जर तर एकलो अधिकार दुरुपयोग करता जाल्यार आमी म्हणटा दॅट इज ऑल नॅचरल, दॅट इज पॉलिटिक्स म्हणटा. राजकीय ते बरो आसचेंत साहेब म्हणटा, राजकीय आसचेंत. अधिकार दुरुपयोग करता आनी म्हणटा दीस ऑल राजकीय पॉलिटिकल म्हणटा मोगाच्यानो. पेलाच्या वस्तू आशा करनाका म्हूण पयत पुस्तक सांगता जाल्यार आमी आतां कितें म्हणटा तांकां पुरो एम्बिशियस म्हणटा, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी. त्या देखून ते पुरो उन्नी साहेब म्हणटा. धर्मनिंदा पोस्ट डेपोन अश्लील जीवन आमी तें खंडन करीत जाल्यार आज आमी म्हणटा तें स्वतंत्रचें अभिव्यक्त स्वातंत्र्य म्हणटा. तांकां हर एकल्याक स्वातंत्र्य आसा, तांचे बरोबर हेचें ताणें कर अशें करूं नजो तशें करूं नजो म्हूण सांगूंक जाता की इट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन म्हणटा मोगाच्यानो. त्याच प्रमाणे विकृतकाय ह्या वंकडिसाल एकलो मनीस जियेता जाल्यार आमी म्हणटा ती जिवनाची शैली, ऑल्टरनेटीव जिवनाची शैली म्हणटा. कित्याक आमी सांगचें म्हळ्यार आमी थोडी पातकां करचें आमकां कळूंकच कळना. आमी ह्या विविध रितींक आमकां एडजस्ट जाल्या वंगे आमचे भितरलो आत्मो मस्तो वीक जाला. देवान म्हाका तुका धैर्यसो आनी दृढ आत्मो दिलो जाल्यार हांव आनी तूं मस्तो वीक जाल्या मोगाच्यानो. पयत पुस्तक इतलें सांगूंक आज म्हाका आनी तुका आशा येता. म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, तुज्या जिवितांत तूं जर तर दृढ आनी थीर रावताय तुका तुज्या जिवितांत जैत लाभता. दृढ आनी थीर खंयच्या विशयान रावूंक जाय. पयत पुस्तकाच्या आयच्या वाचपान आमी पळयलें. पयत पुस्तक म्हणटा दृढ आनी थीर राव आनी म्हज्या सेवका मोयजेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळूंक सत्राय घे. आतां आमी जेजूची उतरां, जेजून कितें सांगलां ताजी उतरां पाळूंक हांवें तुवें धैर्य घे जाय. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजी उतरां आयकता तो म्हजो मोग करता, हांव ताजे सांगात आसा. हांव जावन आसा तर कोल तुमी जावन आसात फांटे. आनी जर तर जेजूची उतरां आमी आयकना जाल्यार जेजूतोन आमी पयस आसता, आमी कितेंच करूंक शकना. त्या देखून मोगाच्यानो आयचें वाचप आमकां स्पश्ट सारी एकल्याक सांगता दृढ आनी थीर राव. जर तर हांवें तूं दृढ आनी थीर रावल्या मोगाच्यानो म्हज्यान जीव तुज्या जिवनाची शैलीच बदलता. म्हज्यान तुज्या जिवनांत जायतलें आमी बरेंपण करूंक शकता. म्हज्यान तुज्या जिवनाच्या समस्यातून भायर येवंक शकता. एकच एक जेजू सांगता, जेजू म्हाका तुका सांगता जिवनांत धैर्य दीक जा, दृढ राव, थीर राव. खंयच्याय काळार भिये नाका. देवाच्या उतरां सांगितून राव, जेजू सांगितून राव. आतां जर तर जेजू सांगी आसय जाल्यार दृढ रावता जाल्यार तुजें जिवन नंदन जातलें. जेजूस सांगता मोगाच्यानो ह्या संवसारांत आसतना कश्ट अशें सहज जायतले उल्लेख आसात. जेजून सांगला ह्या संवसारांत तुमी आसतना कश्ट खंत बेजाराय आनी सगळें अशें सहज. पूण हांव तुमचे सांगत आसा तुमी भिये नाकात. कित्याक भिये नाकात? जायतले फुडें जेजून सांगला भिये नाकात तुमी. कित्याक भिये नाकात? हांव तुमचे सांगत आसा म्हजो मोग तुमकां बरो, म्हजो मोग तुमकां हर एका समस्येंतल्यान भायर हाडूंक शकत आसलो. हांवें दिल्लें वाग्दान आसा, तें वाग्दान जावन आसा तुमकां जिवीत संपूर्णकायेचें जिवीत दिवचो. आनी हें जिवीत तुका आनी म्हाका मेळाचें जाल्यार मोगाच्यानो जेजून सांगलें तें संपूर्णकायेचें जिवीत म्हाका आनी तुका मेळाचें जाल्यार हांवें तुवें त्याच जेजू सांगता दृढ आनी थीर रावंक जाय. खंयच्याय समाजाच्या कट्टपणे म्हणटा ह्या जेजूचे हांगासर आसच्या समाजाच्या रिती रिवाजींक तांकां जाय जाल्ले बरी एडजस्ट करण्याचें सोडून सोम्या जेजून कितें सांगलां ताजें सांगता. जर तर हांव आनी तूं दृढ आनी थीर रावलें जाल्यार मोगाच्यानो म्हज्या आनी तुज्या बोवार आसो हर एक तरेचो काळोख पयस जातलो. म्हज्या आनी तुज्या मुखार आसचे हर एक तरेचे समस्या, हर एक तरेची पिडा गुण जातली. म्हज्या आनी तुज्या मुखार आसचे हर एक तरेचे कश्ट ना पयस जातले. म्हज्या आनी तुज्या मुखार जिवितांत आसचे झुजान हर एक आव्हान तूं सैत जोडटलो. म्हज्या आनी तुज्या मुखार आसचे जो कोण कितलेय आमच्या मुखार दुस्मान आसूंक पुरो मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव सांगता हांव तुज्या
जे समय असा हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैती वंत उजव्या हातान तुका सांबाळता म्हणटा मोगाच्यानो. सर्वेस्पर देव म्हाका तुका जैती वंत उजव्या हातान खंडी जावन उखलून जाता. एकच एक सांगता, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हजे सांगता दृढ आनी थीर राव आनी हांव तुज्या जिवनाची शैलीच बदलतलो. म्हजे सांगता दृढ आनी थीर राव, तुज्या जिविताच्या हर एका झुजांत हांव तुका जय दितलो. म्हज्या धुवे म्हज्या पुता तूं जर तर म्हजे सांगत आसा जाल्यार हांव तुजे खातीर झुजतलो आनी हांव तुका जय दितलो. खंयच्या काळार जाल्यार तुमी भिये नाकात. मोइजेक तस्सो लोक कानान शार आसले पूण कानान शारा वयर ताका जय चडोवंक शकना. कित्याक ताजे सांगता आसले भिवखोर बियान भरले आनी त्या देखून त्या बियाच्या व्यक्तीने येवन सांगले ह्या मोइजे कडेन नाका नाका म्हणा जायते म्हणून मोइजेन सीदा तिशेन गेलो. जर तर त्या मोइजेन ना आमी धैर्य घेया, आमी दृढ रावन थीर रावन म्हणून गेल्ले जाल्यार आज 40 वर्सां तांकां गुंची परिस्थिती येवची ना. तेच जोशवान तेच कानान शहराक तेच ती कोटी मोडून त्या लोकांक ज्या झुजांत ताणें जिखलो जाल्यार एकच कारण मोगाच्यानो दृढ आनी तो थीर रावलो. ताजो लोक ताजे सांगता दृढ आनी थीर रावलो आनी त्या देखून कानान शहराक वचून पावले. मात्र न्ही ते सुखाचे समृद्धी संपत्ती ताणें जोडूंक शकले. एकच एक आमी आज दृढ निश्चय करया. आयच्या दिसता आयच्या क्षणांत हांव सर्वेस्परांत दृढ आनी थीर रावता. हर एका घडी हांव सर्वेस्परांत दृढ रावता, ताजे थंय थीर रावता आनी सर्वेस्पराक साथ सावन जियेता. म्हणलें आमी दृढ निर्धार करया. मुखल्या दिसांनी आमचे जिणेचे निशाणे खंडी जावन बदलतली. सर्वेस्पराक आमी महिमा दिवंक शकतले. आमेन. सर्गींच्या बापा समर्पिता आमकां हर एकल्यांक बापा मनशा सैमान आमी हर एकली अजगत मनशा सैमान आमी पातकी. तरी पूण तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र तुजी भुरगीं जावन जियेवचें भाग दिलाय. आमचे थंय आसची अस्कतकाय आनी उणेपण तुवें त्या पवित्र रक्ता मुखांत्र धुवन काडलाय. तुज्या भुरग्यांचें स्थान आमकां दिलाय. पातकातावन पयस सरून तुका विकृत करन तुजो मोग नेगारन पयस पावल्या तुज्या परजेक पाटी हाडच्या पासत तुज्या एकाच पुताचे रगात तुवें वारोवंक सोडलें बापा. बापा ह्या तुज्या मोगाक आमी कितें फाटी दिवं ना. आमचे लागीं कितेंच तुका दिवंक. कित्याक सर्वस्व दिल्लें तुवें जावन आसा. हर एक तुवें तुज्या कुरपेन आमकां फावो केलाय. आमचें म्हणलें कितेंच ना बापा. केवल आमी तुजे लागीं आमच्या मागण्या मुखांत्र तुजे लागीं संबंद दवरूंक तुज्या भुरग्यांचें स्थान आपणावंक आमकां साध्य समया. तो मागण्याचो स्पिरीट ती आमची पातयेणी ह्या वेळार घट कर. आमचे थंय आसचें उणेपण निवरावन आमकां त्या मागण्याच्या स्पिरितान भर. आमचे थंय आसचें तुज्या मोगाक इन्कार करचे तसले मनोभाव हुमटून काड. त्या मोगाक वळखून घेवंक इन्कार करचे तसले आमचे चिंताप सोम्या ह्या घडये आमचे थावन पयस कर. त्या मोगाचें महत्व जाणा जावंक अबल जाल्ली म्हजी मनस्थिती सोम्या ह्या घडये म्हजे थावन पयस करन. तुज्या त्या मोगाचें महत्व जाणा जावची कृपा आमकां फावो कर सोम्या. सदांच आमच्या मागण्यांत तुज्या आत्म्या लागीं संबंद दवरूंक जाय आसचें बोळ लाभय सोम्या. त्या मागण्यांत आमकां तिरासाण लाभय सोम्या. त्या मागण्यांत तुज्या आत्म्याची वडणी आमचे थंय आसा कर सोम्या. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय ओडूंक जाय आसची सकत आनी ते परिशुद्धपण आमचे थंय आसा कर सोम्या. सोम्या जेजू आमकां कुरपेन बर.
आबा बापा आमकां तूं आपड आनी परिशुद्ध कर. पवित्र आत्म्या तुज्या सक्तेन बर, तुजी सकत आमचेर वत पवित्र आत्म्या. हो वेळ त्रिएक देवाच्या हजरपणाचो वेळ. खंयसर सोमी आसा थंयसर बाप आनी पवित्र आत्मोय हजर आसा. तांचे हजरपण बघूंक आमकां करपा लाबय. सोम्या जेजू आमची काळजां तुज्या येण्याक तयार कर. तुज्या उतराक स्वीकार करची करपा लाबय. आमचे काळीज तुज्या मोगान भरलेले मंदिर जावन परिवर्तीत कर. हर एकल्याचेर तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन परिशुद्धपण देवून येवं सोम्या. नितळ कर सोम्या. आमची मोत, आमची उतरां, आमची कूड, आमच्या हातांनी केल्लीं कामां, आमच्या मोतीन चिंतल्लीं चिंतना सोम्या. खंयसर आमी चुकल्या ते सर्व नितळ कर. तुज्या आत्म्याक आमचेर धाड. तुज्या आत्म्याची सकत जाणां जावंक करपा लागून आशिर्वादीत कर. बापा हांव समर्पितां हर एकल्याक तुज्या गूण करच्या सक्तेन आपड सोम्या. जेजू आपड ह्या घडये. दृढ राव आणि धीर राव. ह्या उतरा बरोबर हेचे दिसाचे देवाचे उतर तशेंच हांगासर हिलींग मागणें जालें. ह्या उपरांत सोम्याची आमी स्तुती करया आनी उबी रावया. हांव आनी म्हजें घर आनी बाचाव त्या सुसोम्याची कृपा आमी मागया. उबी रावया. हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. देवा तुजी सेवा करतले. चोरतानयचे अंतडी, चोरतानयचे पंतडी, चोरतानयचे अंतडी, चोरतानयचे पंतडी. कैसराब आसल्यारी, कैसराब गेलरी, कैसराब आसल्यारी, कैसराब गेलरी. देवा तुका सदां कलते जातेले. देवा तुका सदां कलते जातेले. हांव आनी म्हजे घराणे सांगता. हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. देवा तुजी सेवा करतले. चोरतानयचे अल्तडी, चोरतानयचे पंतडी, चोरतानयचे अल्तडी, चोरतानयचे पंतडी. कैसराब आसल्यारी, कैसराब गेलरी, कैसराब आसल्यारी, कैसराब गेलरी. देवा तुका सदां कलते जातेले. देवा तुका सदां कलते जातेले. सर्वेस्परा तुका सांडिना. सांगता. सर्वेस्परा तुका सांडिना. अन्य देवा मांदिना, अन्य देवा मांदिना. कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय. कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय. गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला. गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला. हांव आनी म्हजे घराणे, हांव आनी, हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. देवा तुजी सेवा करतले.
चोर्दनैचे अंतडी चोर्दनैचे पलतडी चोर्दनैचे अंतडी चोर्दनैचे पलतडी कैसराव आस्तेरी कैसराव गेलरी कैसराव आस्तेरी कैसराव गेलरी देवा तुका सदा कलते जातेले देवा तुका सदा कलते जातेले देवा तुवे आमकां बोक्षिलाय देवा तुवे आमकां बोक्षिलाय दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा बसयलेल्या गावाक आमकां पावयला बसयलेल्या गावाक आमकां पावयला दुस्मनांतावन तुवें आमकां निवारला दुस्मनांतावन तुवें आमकां निवारला हांव आनी म्हजे घराणे हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले आनी वैयक्तीक तरान कितें मागोवंक आसा कितें आमचे कश्ट दूख पिडा शिडा आसा समस्या सगळे ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया ताचे आशिर्वाद घेवंक आमकां समी तयार करया आनी आमी पातयेनीन मागता आसतना गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांक नामान करुया पुर्विल्ल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आधर्या सलबोन वेच्या अस्कत विशया बाबताचे मोतिव्या लसे बापा तसे स्फुता उल्हासाणी स्तुतीजा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नवरता आमेन. प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून बल सदांच आमचे दय आमी बगीत सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना